क्रिस्तुतें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेचें वाचप सान मार्काच्या वांचनांतलें आमी आतां आयकलें. ह्या वाचपाची थोडी समजोणी आमी जोडी जाय जाल्यार मार्कान बरयल्ल्या त्या वांचनाची मांडावळ आमी पळोवची भोव गरजेचें जावन आसा. मार्कान वांचल कोणा खातीर बरयल्लो, ताणें कशें बरयलो, ताणें वांचल बरोवंक इरादो कसलो हो समजल्या शिवाय आज आयकल्ल्या वाचपाचो विवर वा ताची समजोणी जोडोवंक इल्लें कश्टांचें. मार्कान 60व्या इस्वेंत, लगभग 60व्या इस्वेंत हो वांचल रोमांत कश्टोवन आशिल्ल्या त्या क्रिस्ती लोकां बसत बरयल्लो जावन आसा. हो नवोच कन्वर्ट तर जाल्लो, जेंतिलांतावन कन्वर्ट तर जाल्लो क्रिस्तांव समुदाय, आनी हो समुदाय थंयसर रोमांत कश्टोवन आसा. आनी आमी जाणा आसच्या प्रमाणे मार्काच्या वांचलांत 16 अवस्वर आसात. आनी आज आमी आयकल्लें तें वांचलाचें वाचप सरी सुमार मार्काच्या वांचलाच्या मदगांत येता. अशें आसतना हो सन्निवेश जेजूच्या परगट जिणेच्या सादारण मदगत समयार जावचो एक सन्निवेश. आनी मार्काच्या वांचलांत 10व्या अवस्वरा म्हणसर सवकास मार्क जेजू म्हळ्यार कोण म्हणलें तें उगडापें करता वा दाखोवन दिता. सवकास जेजूची विविध रुपां वा जेजूची विविध कृत्यां सवकास उगडापें करता. 10व्या अवस्वरा मुसर आनी स्पश्ट जावन 8व्या आयच्या अवस्वरा मुसर 8व्या अवस्वरा मुसर जेजू कोण म्हणून स्पश्ट रितीन कोणायकी कळीत ना. शास्त्र्यांक तो कोण म्हणून कळीत ना, ताजें शिकोवण समजत येना. शास्त्री फकत हो मनीस देवनिंदा उलयता, कायदे मोडता असलें एक शास्त्र्यांचें चिंतप. आनी थोड्यांचें चिंतप जेजू महत् कार्यां करचो मनीस, तो देवसार धांवडायता, पिडा शिडा गूण करता, आनल्यांक पांगल्यांक बरें करता, आर मारल्ल्यांक बरें करता, जिवंत उठयता, पवाडा पुरुशा, वंडर वर्कर. आनी थोड्यांक तो एक शास्त्री, कित्याक ताणें शिकयल्ल्या प्रमाणे कोणी येदोळ म्हणसर तांच्या शास्त्रांनी जावं फरिजेवांनी जावं कोणीय शिकोवना, देखून तो एक शास्त्री. त्या पासून लोकांचे अभिप्राय जावन आसा हो एक प्रवादी जावंक पुरो, वो महत् कार्य करता देखून वो एलिया जावंक पुरो, वो बरें शिकयता देखून वो जुवांव जावंक पुरो, लोकांची अभिप्राय. स्पश्ट रितीन जेजू कोण म्हणलें कोणायकी कळीत ना. आनी मार्क वांचल बरयत आसतना आनी एक इरादो ताजे थंय आसा. मार्क एक मेसियानीक सिक्रेट म्हणून एक सिद्धांत वापरता. मेसियानीक सिक्रेट, मेसाया विशांत गुपितपण, मौनपण. हो मेसायावय कसलो मेसाया म्हणलें तो स्पश्ट रितीन कळीत करिना. जेजू मेसाया म्हणून स्पश्ट रितीन कळीत जावचें मार्काच्या 15व्या अध्यायांत जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत आनी तो कुर्सार मेल्ली ती रीत पळोवन एक शतापाती म्हणटा, उद्गारता, कोरोस जावन हो देवाचो पूत, कोरोस जावन हो देवाचो पूत. तितल्यार जेजू मेसाया म्हणल्यार स्पश्ट जाता की ना. जेजू देवाचो पूत म्हणलें उगडापण जावचें कुर्सावेर, पूण तो कसलो मेसाया म्हणून उगडापें जावचें 16व्या अवस्वरान जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत शिसांक तो मेळिल्ल्या उपरांत. थंयसर संपूर्ण रितीन तो कसलो मेसाया, हो मेसाया फकत हेरांक बरें करचो वा पवित्र पुस्तकाची पोरण्या सोल्याची संपूर्ण शिकोवण दिवचो एक शिकोवणदार, फकत शिकोवणदार न्ही. तो फकत पदकां बोगसोंक आयिल्लो न्ही, आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन
त्या उपरांत पुनर्जिवंतपण जोडून आम सोमेस्तांक पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दिल्लो असलो एक मेस्साया म्हणलें मार्क स्पश्ट करता. लोकांच्या दृश्टेन तो मेस्साया म्हणटा आसतना हो एक व्हडलें सैन्य बांदतलो, व्हडले एक रावळेर बांदतलो, राजपदवी चलयतलो आनी रोमागरांक धांवडयतलो आनी इस्रायल राष्ट्र बांदून हाडटलो, सुटकेचें राष्ट्र बांदून हाडटलो. तसलें एक चिंतप, मेस्सायाचें चिंतप तांच्या मतींत आसलें. पूण जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे तो कसलो मेस्साया, ताची राजवडकी ह्या संवसाराची न्ही, बगार आत्मीक राजवडकी, आत्मीक रितीन सुडका दिवंक तो आयलो. हें सोमी स्पश्ट करूंक सोदता. परत आनी परत ताच्या आपोस्तलांक आनी लोकांक तो शिकयता, पूण तांकां तें समजणी मेळना. देखून एका रितीचें वोगेंपण, मौनपण मेस्साया विशीं आमकां दिसून येता. त्याच खातीर आयच्या सुवार्ते मारिफात जेजू 3 संगती वा 3 हंतांनी आमकां आमचो भावार्थ दृढ करून मेस्साया विशीं सारकी समजणी जोडूंक आमकां आदार दिता वा आमकां आपोवणें दिता. पयल्या सुवातेर जेजू पेद्रूक, ताच्या इतर शिसांक आनी आतां आमकां पयल्या सुवातेर भावार्थाच्या उगमा कुशीं, द सोर्स ऑफ फेथ, भावार्थाच्या उगमा कुशीं वा भावार्थाचें मूळ आसले कडेन वा भावार्थाचें आरंभ जावचे कडेन आपोवन व्हरता. मातेवाच्या वांजलांत हो सन्निवेश आमी पळयल्यार मातेवाच्या 16व्या अवस्वरांत 17व्या वळींत जेजू पेद्रूक सांगता, हें तुका उगडापे केल्लें खंयच्याय मनशान न्हय, बगार देवान. तर सर्व उगडापणाचें आरंभ खंयसर जाता, देवा थंय. सांगात असे सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन तांच्या पयल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 3ऱ्या वळींत अशें म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा शिवाय कोणेय जेजूस क्रिस्त म्हणून सांगूंक वा प्रगट करूंक साध्य ना. तर आमी उसारता तो भावार्थ, ताजो आरंभ त्रिएक देवा थंय, आनी तें जावचें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल. देखून आमच्या भावार्थाचो उगम जावन आसा देव. देखून थंयसर आमच्या भावार्थाची समजणी आमी जोडूंक प्रयत्न करी जाय. भावार्थ म्हणटा आसतना आमचो सामान्य सादारण भावार्थ आसल्यार पावना. देखूनच दुसऱ्या हंतार जेजू त्या भावार्थाची गुंडाय समजून घेवंक त्या भावार्थांत आणखी चड तपासणी जोडून भावार्थांत दृढ जावंक आपोवण दिता. हो जावन आसा दुसरो हंत. त्याच खातीर जेन्ना पेद्रू जेजूक बेश्टायता, जेजू ताचो भावार्थ थीर जावच्या पासत जेजू ताका परत बेस्तावन त्या भावार्थांत गुंडायाची समजणी जोडूंक आपोवण दिता. भावार्थ आमच्या राजां वरवीं आमी तपासणी करूंक जायना. आमच्या भावार्थाक आमच्या राजां मुखांतर ताचे पुरावे सोदूंक जायनात. त्रिएक देव म्हणटा हांव, एक देव ताचे तें एक जण. हाका एक सिद्धांत करून हे तेग जण कशें एक देव जावचो ह्या विशीं चिंता पाठवून आमकां ताची जाप सोदूंक साध्य ना. आमी ते भावार्थाचें सत मानून घेवंक जाय. पूण जें कितें आमी मानून घेतलां ताचो अनुभव सोडूंक आमकां साध्य आसा. कित्याक जायत्या सांता सांतिणींनी असलो अनुभव जोडला आनी त्रिएक देव, एक देव एका देवाताय ते एक जण म्हणलें ताणें अनुभव जोडला. असलो एक अनुभव जोडूंक दुसऱ्या हंतार सोमी आमकां आपोवण दिता. आमचो भावार्थ कसो गे म्हळ्यार आमी जेजूचेर पातयेता येता आनी आमी जेजूचेर पातयेता येता देखून आमचें जिवीत सदांच सलीसायेचें, सुशेगायेचें आनी कसलेंच कश्ट नासलेलें एक जिवीत आमचें जायच जाय.
म्हणलें एक चिंतप. पेद्रूचें चिंतप तेंच आसलें. जेजू एक वर्तो मनीस, तो मेस्साया. तो मेस्साया देखून ताणें कश्ट सोसूंक साध्यच ना तसलें एक चिंतप. असलेंच चिंतप सुरिल्ल्या क्रिस्तांवांतय आसलें. त्याच खातीर मार्क तांकां हो वांजल बरयता. हो वांजल बरोवन फकत जेजू मात कार्य करचो मनीस न्ही, फकत जेजू हेरांक शास्त्र्यांक आनी फेरिजांवांक बेस्तावन एक नवें जिविताची शैली रुता करचो मनीस न्ही, बरें शिकोवन दिवचो मेस्त्री न्ही. बगार ताणेंय कश्ट सोंसले आनी त्या कश्टा मुखांतर ताणें जैत जोडलें. तो पुनर्जिवान जालो. देखून आमकां सोमेस्तांच्या कश्टांक एक अर्थ आसा. कश्टां उपरांत आमकां जैत आसा. जैताचो कुरो आमकां जोडूंक आसा. देखून आमी कश्ट सोंसूंक जाय. कश्टां वरवीं आमचें आनी हेरांचें साल्वासांव जोडूंक जाय म्हणलें स्पश्ट करच्या रितीन इराद्यान मार्कान हो वांजल बरयल्लो. देखून आमच्या जिवितांत जर कश्ट आसात ते आमच्याच बऱ्यापणा पासत, आमच्याच सुडके पासत, आमकां भावार्थान घटाय दिवच्या पासत, आमच्या सल्वासांवा पासत आनी आमच्या कश्टा मुखांतर हेरांकी आमी साल्वासांव जोडच्या पासत ते कश्ट आसात. आनी हो अर्थ कश्टांचो हो एक अर्थ आमी स्पश्ट रितीन जाणा जावंक जाय. आमचें तें आसात ते कश्ट आमचो भावार्थ पिसूड उडोवंक न्ही, बगार तो आमकां आनीक धैर्यान बरोवंक, आमकां भावार्थांत दृढ करूंक. देखून आमच्या चिंतपाक एक नवें रूप दिवचें गरजेचें. आमच्या भावार्थाक एक नवें रूप दिवचें गरजेचें. हो जावन आसा तिसरो हंत. जेजून आपल्या शिसांक परत आनी परत विविध रितींनी दृढ केलें, घट केलें. 2-3 पटी आपणाच्या कश्टां विशीं, आपणाच्या कुर्सार मरणा विशीं ताणें तांकां शिकयलें. निमाण्या जेवणा वेळार सयत तो कसलो एक मेसाया म्हणून तांची सेवा करून ताणें दाखोवन दिलें. आपणाची संवसारी राजवडकी न्ही, बाकार आत्मीक रितीन राजवडकी चलोवचें एक माणयारपण म्हणून जेजून दाखोवन दिलें. पूण शिसांक त्या वेळार समजलें गी ना. शिसांक त्या वेळार सयत समजोंक ना. शिसांक समजल्लें केदाळा. जर शिसांक आनी पेद्रूक समजल्लें जाल्यार जेन्ना जेजू आपणाच्या कश्टां विशीं निमाण्या जेवणा वेळार सांगता तेन्ना पेद्रू भोवूस उर्बेन तुज्या सांगता हांव मरूंक तयार आसा म्हणून सांगतो ना कोण ना. कसलें एक मरण सोसूंक वेता म्हणून ताच्या आपोस्तलांक समजोंक ना. तांकां समजल्लें पवित्र आत्म्याच्या येण्या वेळी. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांच्या भावार्थाक एक नवें रूप मेळ्ळें. तांच्या चिंतपाक एक नवें रूप मेळ्ळें. आमी रिकन्फिगरेशन म्हणटा. रिकन्फिगरेशन आमी कॉन्फिगरेशन म्हणलें एक शब्द जायते पटी आमी वापरला जावंक पुरो. कंप्युटर लँग्वेजांत तांच्या मोबायल वापरच्यांक आमी सोमेज सांगते कॉन्फिगरेशन म्हणलें एक शब्द समजता. कॉन्फिगर म्हळ्यार सर एक सॉफ्टवेअर आसा तें प्रस्तुत कंप्युटर हार्डवेअरा प्रमाणे तें कॉन्फिगर करूंक जाय, तें नवें रूप दिवंक जाय. तशेंच शिसांच्या चिंतपाक, शिसांच्या भावार्थ रिकॉन्फिगरेशन जाल्लो वा नवें रूप मेळिल्लें त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या वेळी. मंगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्रिएक देवातावन उगम जाल्लो आमचो भावार्थ त्या त्रिएक देवातयच शेवटाक वा संपूर्णायेक पावता. त्या त्रिएक देवाच्या आदारानच आमकां त्या भावार्थाची संपूर्ण बढती आमकां फावो जाता. पूण आमी आमचें प्रयत्न करूंक जाय. आमकां लाभलेल्या त्या भावार्थांत गुणायचो अनुभव सोडूंक प्रयत्न करचें आमचें काम. देवातावन भावार्थ उगम वा आरंभ जाता, देवातय तो शेवटा पावता, पूण ताच्या मदें आमचें प्रयत्न आमी जारी दवरूंक आसा.
देवाचो सडीत आनी सडीत अनुभव सोडूंक भावार्थाचो गुणायन अनुभव सोडूंक प्रयत्न करचें काम आमच्या हातीं आसा. आनी जेन्ना ह्या भावार्थांत खंय सूख चिंतप जाता वा सुखी घडतात खंडी जावन ह्या भावार्थांत थोड्यो सुखी घडतात. पेद्रू थंय घडल्यो, शिसां थंय घडल्यो, पूण पवित्र आत्म्याच्या येण्या वेळी तें सगळें तांकां स्पश्ट जालें, नवें रूप मेळ्ळें. तशेंच आमच्या जिवितांत आमचे प्रयत्न आमी जारी दवरया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां खंडीत जावन फावो जातलो आनी आमच्या भावार्थाक एक नवें रूप खंडीत जावन आमकां फावो जातलें. ह्या दिशेन जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया.